बायणा घरफोडी प्रकरणात अटक केल्ल्या 26 जाणांक पुलिशेन धरून वास्को हाडले. हे 26 जाण मूळचे ओडिसाचे. 6 जाणां मदलो एकलो दुबावी सागर नायकाच्या दुकानात कामाक आशिल्लो खंय. ताणें एका वर्सा पयलीं काम सोडिल्ले. कामाक आसतना ह्या दुबावितान सागराच्या फ्लॅटाची व्यवस्थित रेकी केल्ली खंय. काम सोडून एका वर्सा उपरांत ताणें आपल्या साथीदाराचे मजतीन डाव साधिल्लो म्हूण डीजीपी आलोक कुमारान सांगले. पुलीस आनीक एकल्याच्या मागार आशिल्ले. तांकांय बंगळुरूत अटक केल्ल्याचे कळटा. सागर नायकाच्या फ्लॅटांतल्यान चोरयेक गेल्लो चडसो म्हालवत जप्त केल्ल्याचे डीजीपीन सांगले. एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून नाकाबंदी वाडयल्या. तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचे डीजीपी आलोक कुमार सांगता. आग्रह करना चाहें जनता से, एक तो जो टेनेंट वेरिफिकेशन है उसके ऊपर गोवा पुलिस कंटिन्यूस ड्राइव भी चलाती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनेंट्स की जानकारी नहीं देते. तो ये एक ऐसा गैप है जो स्टेट के अंदर में सिक्योरिटी को सेटल कर सकता है. दूसरा है कि जो लोग एम्प्लॉय रखते हैं, जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं, जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज कहाँ रखी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया. तो इसलिए जो आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस से कराना, उसकी जानकारी सारी देना. कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि आपके यहाँ है, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट कोई नहीं है, उसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी जानकारी पुलिस को दे रखी है, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसके आईडीज हैं, उसके मोबाइल नंबर्स हैं, उसके घर के पते हैं, तो पुलिस के लिए ये काम आसान होता है. तो ये एक डिटेल्स भी होता है, एक प्रिवेंटिव स्टेप भी है, और साथ में जब कहीं कोई इंसिडेंट खुदा खास्ता हो जाए तो उस समय इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को आसानी होती है. दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण डीआयजी वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्वीकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वाखाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिली. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Dithin was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa. Another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs. And CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूप help केली. That we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG. पयलीं म्हटल्यार केस क्लायंट केस आशिल्ली, साहेबान सांगला त्या भशेन एक क्रूचर आमी थंय फायंड आउट केली. SP सर आमचो इतलो टेक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी ही केस क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी एक सारकी महत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम केलें, न्हीद ना, जेवण ना, कांय ना. जो फीडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें
साहेबा कडल्यान SP सावथा कडल्यान DIG मॅडमी कडल्यान त्याच्यामुळे आम्ही एक करपाक पावले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.